म्हाका दिसता टॅक्सीकारांचे इश्यू हे टायम टू टायम म्हज्या सरकारान सोडयल्ले आसा, हाचो म्हाका अभिमानूय आसा. कारण आतांच असेंब्ली जाली आनी असेंब्लीच्या सेकंड लास्ट दिसा आमी सगळ्या एमएलएंची मिटींग घेतल्या. सगळे एमएलए बी एग्री जाले, इन्क्लुडींग द लिडर ऑफ ऑपोजिशन आनी ऑल पार्टी सगळे एग्री जाले की एव्हरीवन शूड कम ऑन द एग्रिगेटर. हाजेर पयलीं म्हटलें सगळे एग्री जाले. त्या खातीर हांव सगळे आमदारूय बी ताजेर एक एग्री जाले एग्रिगेटराचेर येवचे आनी तेज्या उपरांत आमी तेंचे बरेचशे इश्यू इन्क्लुडींग द मिटर म्हणजे हो काडचो आनी तांकां एप बेस्ड मिटर दिवचो. इफ दे आर कमिंग ऑन द एग्रिगेटर तांकां एप बेस्ड मिटरूय दिवचो, जेणे करून तांकां एवरी टायम रिन्युवला खातीर एक कितें तरी 5,000 रुपया 4,000 रुपया भरचे पडटा ते भरचे पडचे ना. मागीर आमच्या वेट्स एंड मेजर्स हाज्या खातीर कितें तरी 300-400 रुपया भरचे पडटा तेय भरचे पडचे ना. बट ऑल दो दे वॉन्ट्स टू कम ऑन द एग्रिगेटर आनी आमी तांकां एप बेस्ड एग्रिगेटर दिवपा खातीर तयारूय जाल्यात. तेंच्यांनी जर आयले तेंच्यांनी जाय जाल्यार आमी तांकां खंयच्या गोवा म्हणजे सरकारान काडला तेजेरूय येया म्हणना. गोवा वेल्फेअर जाता सरकारान जो तेंच्यांनी आपलो करचो. म्हणजे आमी इवन दो स्टँड नोटिफिकेशन करचें हाजेरूय बी आमी तयार आसा. थंयसर गेल्ले कालचे एमएलए तेजेरूय ते तयार जाल्ले. हें आंदोलन पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा, कोण तरी तेंच्या फाटल्यान आसा. सरकारा खातीर पॉलिटिकली मोटिवेट करून मुद्दामून जे उलयता तेजे वयल्यान कळटा हो कम्प्लिटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. पर्टिक्युलरली मुख्यमंत्र्याक टार्गेट करून ज्या पद्दतीन उलयता हें कळपा खातीर तुमकांय खबर आसतलें. तुमी उलयल्या उपरांत क्लियर कट कळटा मुख्यमंत्र्याचे स्पेसिफीक उलय म्हणून सांगल्या उपरांत ते पूर्णता पॉलिटिकली मोटिवेटेड आसा. मोपा टॅक्सीवाल्यांचे जो आंदोलनाचो विशय व्हेरी सिंपल आसा. म्हाका दिसता तेंचे विशय हांवें टायम टू टायम सोडयल्या. तेंचो आमदार आमचो प्रवीण आनी परत जीत हे दोनूय जाण म्हणजे म्हाजे कडेन उलयल्या, दोगूय जाण थंयसर गेल्ले आनी म्हाका दिसता त्या दोनूय तेंच्यांनी ब्लू कॅब टॅक्सी थंयसर मागली जी पेडणेकारा खातीर. म्हाका दिसता लँड लुजरा खातीर आमी ब्लू कॅब टॅक्सी दिली. तांकां एक वेगळो स्टँड दिवपाचो तांकां स्टँडूय दिलो. म्हाका दिसता आमकां न कळत तेंच्यांनी जी वाडयल्ली फीस म्हणजे तेंचे डिमांड आसले तेजेर सांगता की 80 रुपया वयल्यान 200 रुपया कर, ती आमी ऑलरेडी 80 रुपया परत 80 रुपया केली. तेंच्यांनी जी वाडयल्ली ती तांच्यांनी सांगलो आमकां टायम स्लॉट 5 मिनटां वयल्यान थंय पार्किंग स्पेसीन आमकां 10 मिनटां रावपाक जाय, ती आमी ऑलरेडी 10 मिनटांय दिली. आतां ते कित्याक आंदोलन करता हें म्हाका खबर ना. तेंचो जो डिमांड आसलो तो डिमांड ऑलरेडी फुलफील जालो. ताच्या व्यतिरिक्त कोण तरी भायल्यान सगळे पॉलिटिकली येतात आनी कोण तरी थंयसर उलयत आसत जेंचो कांय संबंदय ना मोपाशी. आमकां म्हणणें आहा की मोपा टॅक्सी पेडणेकारांनीच चलोवपाक जाय. हय म्हाजें मत तेंच आसा, पेडणेकारांनीच चलोवपाक जाय. तर ती पेडणेकारांनीच चलोवच्यो, तांकांच बिझनेस जावचो, ते मोठे जावचे ही आमची इच्छा आसा. त्या खातीर तांकां जे लोक भडकयतात जे टॅक्सीन पॉलिटिकली मोटिवेटेड, थोड्या जाणांक थंयसर आमदार बीन जावपाची सपनाय पडटा, थोडे जाण भायरसून तांकां फीड करतात, तेंचे गॉडफादर थोडे भायर बसल्यात आनी तेय उलयतात. आमकां कांय चिंता ना. आमकां गोंयच्या टुरिजमाची चिंता आसा. म्हाका दिसता आतां पळयतालो TTAजेनूय प्रेस कॉन्फरन्स घेतली ह्या विशयाचेर.